साधारण 330 MLD उदक आसा सावथ गोवा. आतां केपें मतदारसंघात काही पायपलायनी घालपाच्यो उरल्या, त्यो अंडर जैका आसा आनी तेंय काम चल्लेलें आसा. आनी त्या खातीरूच जेन्ना रिवण, केपें आनी नेत्रावळी जवळ जवळ 23 किलोमिटर पायपलायन आमी घालता आनी ती 23 किलोमिटर पायपलायन घातल्या नंतर सबंद सांगे मतदारसंघ आमी कवर करता. आनी त्या खातीरूच थोडो कळ सोदची पडटली. एक 2 ते 3 म्हयन्यांत हो जो भाग आसा केपें, कुंकळ्ळी आनी हांगा, आनी दुसरी गोश्ट कुंकळ्ळेक जो कॅनलांतल्यान उदक वता इंडस्ट्रियल इस्टेटी मुखार, तेंय आमी कंट्रोल करपाचें थारायलां. तें कंट्रोल ऑलमोस्ट आमी अर्दें केलां, अर्दें आमी करपाचें थारायलां. आनी जाता आसत जाल्यार थंय एक 5 MLD प्लांट घालून तें जें वेस्ट उदक वता, अग्रिकल्चरा म्हणून आमी उदक घेता थंय, पूण कोण थंय अग्रिकल्चर करना. काडा जमीन ऑल अलोंग द कनाल सगळी जमीन तशीच पडिल्ली आसा आनी ती अग्रिकल्चर कोण करना. म्हणूनच थंय ती 5 MLD उदक जर आमी कुंकळ्ळे किंवा त्या एरियेत दिलें आसत. मदीं आमी तयारी केल्ली, ते एक लेक आसा आमच्या वेळीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, थंय वचून आमी पळयल्लें, पूण तो लेक मागीर सुकता आनी त्या खातीर तें उदक जर लेकांत व्हरून थंय भरून जर तो प्लांट करत आसत जाल्यार तो जो वयलो भाग आसा ताका सगळें उदक सारकें पावतलें.